की आम्ही जो काय विकासाक लागून आणि त्या विकासाच्या दृष्टीन आम्ही कामांक टेको दिल्लो आहा, दयानंद सोपटे फाटल्यान आम्ही रावलेले आहात, तेन्ना हे जे काय वक्तव्य करतात हे वक्तव्य त्यांनी बंद करचे आणि आम्ही आमचे काम चालू करतात, त्यांनी आपले काम करचे. दुसरे लोक तुझी जी पेपरां तुम्ही वाचले असतील, पेपरां प्रॉपर्टी दाखयलेल्या 27 कोटीची. लोक 27 कोटीच्या प्रॉपर्टीक उडोवन मतां घालचे ना. लोकांनी चिंतलेले आहा की कोणाक निवडून दिवपाचो, काय दिवपाचो आहा, हे लोकांनी चिंतलेले आहा. आणि कालच्या परवा दिसा तिच्या प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली आहा की पयशांक आमी आपिशाच्या बळीक पडचे ना. माद्र्याचे लोक, जनता जी आहा, सुजन्य आसा आणि योग्य तो निर्णय घेतली. तुम्ही जर त्याची प्रचार सभा पळयशात, केन्ना तो वयता खंय जर ते पळयशात जाल्यार तेच लोक तुमकां सगळीकडे दिश्टी पडटात. म्हणजे एक 2 मांद्र्याचे, 2 हरमलचे, एक कोण तरी केरीचो, एक कोण तरी मोरजेचे, अशें मेळून एक 10-15 जाणांचो घोळको ताच्या भोवती सदांच आसता. मागीर तो केरी वचूं, तो हरमल वचूं, तो पालयां वचूं, तो तुयें वचूं. तातूंतल्यान तेजो मेन लिडर पळय म्हणटा ते 2 जाण आसात, एक राघोबा गावडे आनी एक देवेंद्र देशप्रभू. तेच श्रीधर मांद्रेकारा वांगडा राघोबा रावंक नासलो. त्या वेळार राघोबा गावडे लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक काम करतालो, तो भाजपाचो कॅन्डिडेट आसलो त्या वेळाचेर. परत राघोबा गावडे आतां राघोबा गावडे खंय तरी आपलो स्वार्थ आनी फायदो दिसलो म्हणून जिता वांगडा फिरता. म्हणून राघोबा गावडेक जाका स्वताचे एथिक्स ना, तेणेन आमकां शिकोवपाची गरज ना. देवेंद्र देशप्रभू पळय म्हणटा, देवेंद्र देशप्रभूच्या बाबतींत एकूच गोश्ट हांव सांगता. लास्ट इलेक्शनाक आपाक ताका 616 मतां पडलेली. म्हणजे जिता वांगडा जे लोक आसा तेतूंतले गणीत करून पळयात तुमी. आपाची 616, श्रीधर मांद्रेकाराचे 671 मेळून 2878 मतदान. हेंचे 100% फाटले जाल्यार ताका लागून जिखपाच्या बाबतींत म्हाका दिसता आमच्या कोणाच्याच न्हू खंयच्याच जनतेच्या मनात दुबाव ना. दयानंद सोपटेन दादागिरी अशें सांगपी एक व्यक्ती मेळची ना. त्याच्या पयलीं दयानंद सोपटे खंय तरी एक नोकरी करतालो. ती नोकरी करतना दयानंद सोपटे कोणी सस्पेंड करूंक ना. पण काल जे लोक आरोप करताले हे आपले नोकरी वयल्यान सस्पेंड जाल्ले लोक आसात. तशेंच दयानंद सोपटे आज 20 ते 22 वर्सां राजकारण करता. हे राजकारण करतना ताका कोणी भर रस्त्यार बाजारांत आडवो उदर घालून मारूंक ना. पण काल जो मनीस आरोप करीत ताका भर बाजारांत आडवो उदर घालून मारला. अशे व्यक्ती